Welcome to the Garden of Glory. ओपुरबायेच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 16वो आयतार आनी आमच्या धर्म प्रांतांत आमी सैंबा पोरमाणे कुटुंब येवजण प्रचाराचो आयतार म्हूण पाळटाव. देव जावन आसा जिविताचो ओरम आनी रोचणार. देवान आपले खेरीत येवजणेन लग्न संस्कारा उद्देशी नवें जिवीत जल्मा हाडूंक आनी तें सांबाळूंक फावो केलें. लग्न संस्कार घेतलोल्यांनी देवान फावो केल्ल्या सैंबा पोरमाणे कुटुंब येवजण पाळून जिविताचे संस्कृतायेक पाठिंबो दिवंक जाय. तर हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना जिविताचें पवित्रपण वळखून ह्या सेवा धर्माचो विशय जिवीत सांबाळुया, भरमासो किरलावया, हाचें वर्तेपण जिवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच ह्या उत्सवीक वर्सांत आमी आसावन देखून जुलायचे 21 ते 26 पर्यान विद्यार्थ्यांचो उत्सव समारंभताव आपलें शिकोवप करतना जिवीत एक मोलाचें देवाचें देणें म्हूण ताणें खोलायेन वळखूंक, आपल्या जिविताची राखण करूंक आनी तें मोगान वाडोवंक तांकां कृपा मागुया. सोम्या जेजू, भुरगें एका कुटुंबाची गिरेस्तकाय, पूण तें एक देवाचें देणें म्हूण समजून सैंबा पोरमाणे कुटुंब येवजण आमच्या लग्नीक संबंदांत पाळूंक आमी घो बायल चुकल्याव. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू, भुरगो कसो तूं पिरायेन, जाणवायेन आनी कुरपेन वाडलो. आमी पिरायेन वाडत वेताव आनी आमच्या शिक्षणा उद्देशी जाणवायेन तूं आमकां वाडयता. पूण जिविताचें वर्तेपण वळखून कुरपेन आमचें जिवीत जियोंक आमी भुरगीं चुकल्याव. आमकां बोगोस सायबा. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू, आमची कुटुंबां देवाचे मांडावळी पोरमाणे सांबाळूंक, सैंबा पोरमाणे कुटुंब वाडोवंक एक येवजण आसा हाची आमकां वळख दिल्ली. पूण ती वेव्हारांत घालूंक आनी तिचो प्रचार करूंक आमी चुकल्याव. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूत कोर. पयल्या वाचपांत अब्रामान तेगा मनशा सोबें दाखयलोल्या उदारपणाचो फळ कसो देव ताचे घरकारणीक साराक फुडले वर्साक परत येता म्हणसर एक भुरगो जल्मतलो म्हूण भाकीत करता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो कोलोस्कारांक बरोवन पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत जें कितें क्रिस्ताच्या कोश्टांत उणें आसा तें आपणाच्या कोश्टांत भरून हाडूंक आपूण संतोशान कोश्ट सोंसता म्हूण उक्तें करता. जेजू मार्ता आनी मारयेक भेट दिता. मारिया जेजूच्या पांयांशी बसून रावली जाल्यार मार्ता घराच्या राटींनी बुडलोली. मारियान बरो तो वांटो विंचून काडला म्हूण लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां शिकूंक मेळटा. चितान देवाचें उतर आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी मामरेच्या शिंदूर रुखाशी अब्रामाक सर्वेस्पर दिश्टी पडलो. अब्राम दिसाचे चड गरमेच्या वेळार तंबूच्या दारार बसलेलो आसलो. वयर पळोवन आपणा बोगलेक तेग मनीस उबे आसलोले ताणें देखले. तांकां पळयना फुडें तंबूच्या दारायलो उठून
तो तांकां मेळूंक धांवलो आनी धोरणीर सोरपोटून ताणें म्हळें, सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सोरशिलो ओडसुरू नाका म्हूण हांव प्रार्थना. म्हाका इल्लेशें उदक हाडून दी. तुमी तुमचे पांय धुयात आनी रुखा पोंदाक आड पडात. इल्लो उंडो हाडटा आनी तुमी फुडें वेचे आदीं तो खावन घोटाय घेयात. ह्याच पासत तुमच्या चाकराच्या घोराशी तुमी पावल्यात. तांणी म्हळें, बरें, तुका जाय तशें कर. म्हणटोच अब्राहम सारा रावताली त्या तोंबुशी तिका सांगूंक सोडसोडीत गेलो. ताणें म्हळें, सोटकोन पिठाची 3 मापां मोळ आनी भाकऱ्यो कर. उपरांत गोरवाशी धांवून ताणें एक टोणटोणीत आनी बोरेंशें पाडकुळें घेतलें आनी सेवका लागीं दिलें. ताणें तें रोखडेंच रांदलें. तेन्ना धंय, दूद आनी रांदलोलें पाडकुळें घेवन ताणें ती तांचे मुखार मांडली. ते जेवंक लागले आनी तो तांचेशी रुखा बोगलेक उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, सारा, तुजी बायल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, ती भितर आसा. तेन्ना पावण्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा चुकोय नासतना हांव तुमगेर परतून येतलों. तेन्ना साराक तुजे घोरकारणीक एक भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांकोत. चुकी वेणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांत थावन सोत उलोयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना, असल्याच मनशाक. जबाब, सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांकोत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना, खोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळता, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशाक. जबाब, सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांकोत. उश्णें दिता, वाड घेना, लोंच खावंक कबूलना, निरोप्रेद्याक वायट करिना, असल्याच मनशाक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सोदांकाल. जबाब, सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक तांकोत. भाग्यवंत पावलून कोलोस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कोस्ट सोंसतां ते खुशालकायेन सोंसतां आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत भरून हाडटां. तुमकां आपलो संदेश परगोट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलें तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो काळांच्या आनी पिंडकाच्या ओरंबाक थावन लिपोवन दवरलेलो गूट, पूण आतां देवाच्या भोगतांक तो दोखोल केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी अनभावार्थ्यांक ताची परजोळीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हळ्यार तुमचे सोवें आसा तो क्रिस्त.
मोहिमेचो भरवासो ह्या क्रिस्ताक आमी पोरगोट्टाव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोमें सगळीं संपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आमी शिकयताव आनी शिडकायताव. देवाचें उतर हें. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं खरेंच सुभागी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हळें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. येवन हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोमयान म्हळें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक देवाच्या उजवाडान शिकोवण दिताना सैंबा प्रमाणे देवान फावो केल्ले कुटुंबीक येवजणेचो प्रचार करूंक आनी लग्न संस्कार घेवंक तयारी करतल्यांक हे येवजणेचे वर्तेपण दाखोवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. राजकारण बरे भाशेन चलोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी संवसारी उपायांचेर न्हय पूण देवान दिलोल्या सैंबा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचेर भर घालूंक प्रचार करूंक आनी ती पाळूंक आदार दिवंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. लग्न संस्काराची तयारी चालू आसतना कुटुंब सेवा केंद्र मार्गदर्शन दिताना व्हंकले न्हवऱ्याक सैंबा प्रमाणे कुटुंब येवजणे विशीं बारीकसाणेन शिकोवण दितात तेन्ना तांणी ती शिताबेन आनी जागृतायेन मानून घेवंक तांकां काळजा मोनाचो उजवाड मागुया. ह्या आधुनीक काळांत जायते तरेचे कुडी आड सोंप्या येवजणेचो आनी उपायांचो प्रचार केल्लो दिसता तेन्ना जेजूच्या पांयाशी बसून देवाची येवजण कितें ती आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी नियाळूंक जिवीत सांबाळूंक
आनी भरवाचो कीर लावंक सगळ्यांक काळजा मोणाचो देवाचो उजवाड मागुया. आयज विद्यार्थ्यांचो उत्सव पाळतना आमच्या भुरग्यांनी शिक्षणाचो बरो फायदो काडूंक जिविताचें खाशेलपण वळखूंक आनी जिविताचे संस्कृतायेचेर येतोल्या दुस्मानाच्या फासांत पडो ना जावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी उजवाड तांकां मागुया. नियाळ. सायबा, हांव तुका मानवलां जाल्यार कोडसोरू नाका. प्रार्था. उत्पत्तीचें पुस्तक 18:3. आमच्या गोंयांत परंपरा आसा. काजार जावच्या आदीं भिकाऱ्यांचें जेवण करतात. थोडी भिकाऱ्यांक घरांत हाडटात ओ आजिलांत जेवण व्हरून दितात. पूण एका तरणाट्याचे आवयन सोयऱ्यां, इश्टां आनी शेजाऱ्यां सांगाता आजिलांत जाणट्यां सांगाता जेवण करपाक थारायलें. आमंत्रण सगळ्यांक दिल्लें. थोड्यांनी आजिलांत देखून नाकारलें. थोड्यांनी स्विकारलें. सगळीं खुशालकायेन जेवलीं. जेवण जातूच आजिलांत आसलोल्यांनी भुरग्यांक वाडलोल्यांक आशिर्वाद दिवन मागणें केलें. एके ओस्तोरेन न्हवऱ्याक म्हणलें, बाबा, आमकां भुरगीं आसून नासलोल्या परी आमी हांगा जियेता. पूण तुवें तुजींच जाल्ल्या परी आमच्या सांगाता जेवलोय. देवान तुका व्हड मनीस करूं. मूय जाता तो साकोर खाता ही आमची आदल्यांची म्हणणी. आयच्या पयल्या वाचपांत तांकां मेळूंक धांवून गेलो आनी धोरणीर सोरपटलो. मानवलां जाल्यार तुज्या चाकरा सुरशिलो कोडसोरू नाका. असली आब्रामाची खालतिकाय आमकां दिसून येता. शुभ वर्तमानांत 2 तरेचे स्वभाव दिसून येतात. मार्था जेजू आयला म्हूण खुशाल जाता आनी बरें जेवण रांदूंक सोदता. देखून मारयेचो आधार मागता. दुसरे वाटेन मारिया खुशाल जाता पूण ती रांदूंक वचना. जेजू एकटो उरतलो आसलो देखून ताच्या पांयां शीब आसता. असल्या वेळार जेजूक मारयेन विंचून काडलोली सुवात मानवली आनी ताणें दुसऱ्यांकूय असली सुवात विंचून काडूंक मागली. सुर्गींच्या बापा, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी. खालतिकायेन तुका आवडटा त्याच भरवशान आमचो वावर करूंक आमकां सेवे चाकरेची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.